बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या सोबीत दिसा पासत देवाक आर्गां दिवया. खुशालकायेन बरोवन एकामेकाक बरें आवडेवया आनी दिसाची सुरवात करुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो विशय वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. स्तोत्राचें पुस्तक आवेसवोर 95 वळी 6 आनी 7 अशें म्हणटा. भितर सोरात मान बागावया, साश्टांगी पडुया, आमच्या रोसनारा देवाक पांय पडुया, कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक व्हेल्ली पोरसां. ताणें पोसलोल्यो शेळयो. भोव मोगाल जेजू, वेदीचेर आसलोल्या पवित्र उंड्यांत रीग घेवन तूं आसा म्हूण आमी सोत मानता. तुजी आसणें भोगूंक आनी त्याच बरोबर तुज्या देवीक उतराची खोल नियाळ करूंक ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्या. दिमयेर पडून तुजे मुखार आमी आसा. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो देव. ह्या वेळार सगळे भोक्तीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार करता. आमची बोजण तुका आमी ओंपता. नमस्काराक गीत गावया. आर्फो बापाच्या एकल्यास पुता. बापाच्या एकल्यास पुता, स्वर्गीच्या बोलिश्ट रासा, स्वर्गांतन देवून आयलाय, संवसारांत माटोव घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. वाटसोऱ्यांक स्वर्गार रस्त्यार, भुकेचे सोंपले सुस्कार. उण्याचे घेतले रोपणे, जालोय तूंच जेवण आमचें.
मोगामचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगामचो तुका दिता आतां आमी ओगेपणान आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी जेजू लागीं बोगसणें मागुया. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 7 वोळ 14 अशें सांगता. म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरसां आपणाकूच ल्हान करतीत जाल्यार आनी म्हजें मुखामळ सोदूंक आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत तेन्ना हांव सरकार तावन तुजे मागणी आयकतलों आनी तिची पातकां बक्षितलों. हांव ताच्या देसाक रोगतांतलो मेकळो करतलों. सोम्या जेजू, आमच्या गर्वाक लागून आमी तुज्या मोगाचेर आनी पदवेचेर पातयोंक विसरता. आमच्या बळाचेर पातयेवन आमच्या जिविताचीं पावलां आमी मारल्यात. तुज्या उतराच्या उजवाडान कोरी आनी बरी जिविताची वाट आमी दवरूंक ना. तूं आमकां तुजेर पातयोंक उलो करताय, पूण आमच्या जिवितान मनशांचेर वस्तूंचेर आमी चड पातयेल्या आनी संवसारी नदरेन आमी जिवितान खुशालकाय आनी सोंपेपण सोदलां. आमकां बोगूस. आमच्या चुकीचें बोगसणें मागूंक गीत गावुया. I-28 सोगले तुजे ओकमान. सोगले तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सोगल्या तुज्या वायटाक गुणाचे वगत दिता. सोगले तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सोगल्या तुज्या वायटाक गुणाचे वगत दिता.
ओतम्या मोच्या काळ संतान देवाचे उपकारातोय ओतम्या मोच्या काळ संतान देवाचे उपकारातोय जिवीत तुझे कोरेस देण्याने बोरीत बेता जीवनो पडवे तोनी पिराय पडता जिवीत तुझे कोरेस देण्याने बोरीत बेता जीवनो पडवे तोनी पिराय पडता ओतम्या मोच्या काळ संतान देवाचे उपकारातोय ओतम्या मोच्या काळ संतान देवाचे उपकारातोय देवान आमकां जायतीं बरेपणां फावो केल्यां. हे वेळार उपकारी काळजान ताका आमी वाखाणुया. स्तोत्रांचें पुस्तक 29 वळी 1 आनी 2. सगल्या मोच्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजीं विस्मितां हांव वर्णितां. तुज्या निमतान संतोशी जाता, आनंदान मुरगोडटा. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायता. भोव व्हरत्या देवा, वाखाणी देवा बापाक, आमचो रोसनार बाप तो. वाखाणी जेजू क्रिस्ताक, देवाचो सोबत सांडून मनशाचें सैम घेवन ह्या संवसारान आयलो आनी आमच्या पातकां पासत खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. वाखाणी पवित्र आत्म्याक आमकां तीर गोट करच्याक आयला तो. वाखाणी भोव पवित्र त्रित्वीक. देवाक वाखाणू गीत गावया. E13 वाखाणी. वाखाणी देवा बापाक, वाखाणी ताच्या पुताक, वाखाणी पवित्र आत्म्याक, रोजनारा मोय मार्ग
ताची भुरगीं वगलू ताका सोदां तारुका बोदोन दिनवास सोडोयली बाबोय ताची ताचेरूच देवो विश्वास मोगाच्या आत्म्या वोंदून कळसाच्या धुलो पावल्या कळसाचे मनोन गायो देवाची उतर आयकून सगळीं उबीं रावया. सुवामाचें शुभ वर्तमान आवेसवो 14 वळी 1 ते 6. तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणाव जातली हांव? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर समजूंक ल्हान उदाहरण. आतूर आशी एक नांव वस्तो टेनीस खेळगडी. काळजाचे ऑपरेशना वेळार एड्स जाल्ल्या रोगताचो वापर ताका केल्ल्यान मारेकार एड्साचे पिडेक बोली पडटा. ताची चूक नासतना ताका ही पिडा भोगची पडटा. ही कोण पोरगोटूंक संवसारभर ताचे दुखीस्त बरें मागपी ताका चिटी बरयतात. तांतली एक चीट अशी आसली, ही मारेकार पिडा अणभवूंक देवान तुकाच कित्याक विचूंक काडूंक जाय आसलो. ते चिटीक तो असो जबाब दिता, जेन्ना
हांव खेळान चोयती वोन जातालो आनी ट्रॉफी उबारतालो तेन्ना हांवें केन्नाच देवा लागीं विचारूंक ना म्हाका कित्याक आयज आमच्या कोश्टां त्रासा वेळार आमी देवाक कितें म्हणूंक जाय आमकां कित्याक असो प्रश्न आमी करचो वो आतूर अशे भाशेन देवाचेर विस्वास दवरूंक जिवंक जेजू जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत म्हूण मानून जिवीत जिवंक गरज जेजू शुभ वर्तमानान आपूण वाट सोत आनी जिवीत म्हणटा ताचें चडशें येता तांकां जिवीत दितलो आपलें सोत उगडापें करतलो आनी तांचे बरोबर चलता ताका जिविताची वाट दिसतली आपल्याचेर बावाट दवरून जिवंक जेजू उलो मारता पयले सुवातेर स्वताच्या मार्गार चलून प्रामाणीकपणान वाडूंक दुसरे सुवातेर जी तारुणाची वाट जेजू चल्लो ती दर दिसा आमी चलूंक गरजेची आनी तिसरे सुवातेर जे सासणीक जिवीत जेजून आमकां बासायलां तें आमच्या त्यागांतल्यान सेवेंतल्यान मोगांतल्यान दयाळायेंतल्यान आनी मागण्यांतल्यान जिवंक म्हत्वाचें दर दिसा जेजू भाशेन जावन ताचेच भाशेन उलोवंक ताचेच भाशेन चिंतूंक आनी ताचेच भाशेन वावरूंक आमी वावरूची गरज जेजूचीं उतरां बोरवोशान आनी बुजवणेन बोल्लोलीं अदीक करून आमची मोन्नाची बिरान पयस करपाक मनशान सुरवातेक तावन हे प्रश्न केल्यात आनी मनान घडोयल्यात मनीस खंय तावन येता आनी खंय तो वेता जिवे आसोसर बरें आसा मेल्ल्या उपरांत कितें जातलें जेजून देवाच्या पुतान हाचे विशीं जबाब दिला मनीस देवा तावन येता आनी परत तो देवाशी वेता देवूच ताचो ओरोम आनी शेवट आपल्या बापाच्या घरान पुस्कळ सुवातो आसात आनी आमकां स्वात तयार करूंक आपूण वेता अशें जेजू आमकां आस्वासन दिलां तितलेंच न्हय थंय पावून जेजून
एक वाटूय तयार केल्या. जेजू फाटल्यान आमी गेल्यार तोच आमकां वाट दाखयतलो. देखून जेजूच्या उतरांतल्यान आमच्या काळजांक धीर गोठाय घेवया. ताचेर विस्वास दवरुया. दास्ती विणी ह्या संवसारान जिवया. कित्याक हें पळोवन जातोच स्वर्गार आमची सुवात शिगोर आसा बापाचे वेंगेन. दर दिसाक आमचे मागणे जावन दी. बापा, तुजो पूत आमकां वाट दाखयता, सोच शिकयता, जिवीत दिता. ते आमी सदांच घेवूंक आमचें काळीज मोन आयतें कर. गीत गावुया D46 शेळयांक हांवदार. सोताव सांगता शेळ्या कावदार मोचे वरवीं बितो सोल्यार कोणूय तो जातलो साल्वार. चोरू ताका सुबावदार देवता विश्वास सदांच तुजेर. आम्हा शेऱ्यांक गोल्या जेजू एका सिडांत दवर जोवून देवता विश्वास सदांच तुजेर. आम्हा शेऱ्यांक गोल्या जेजू एका सिडांत दवर जोवून स्वर्गार साकून आयला देवून दुस्मानांतली सोडून दिवून मोच्या शेळ्यांक आयला घेवून सासरीक जिवीत मोजे वाटूंक देवता विश्वास सदांच तुजेर. आम्हा शेऱ्यांक गोल्या जेजू एकाच सिडांत दवर जोमून देवता विश्वास सदांच तुजेर. आम्हा शेऱ्यांक गोल्या जेजू एकाच सिडांत दवर जोमून मोगाल जेजू, खरी कुशलकाय तुजे तावन येता म्हूण तूं आमकां तावें करताय. आमचे वागणुकीन तुजेरूच आमचो विस्वास दवरूंक आमी चलूंक थोडी आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरता.
दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो, जेजू आमची मागणी आयक. एका मोनान आनी एका काळजान आमी तुजे फुडें एकठांय जाल्या आनी हे वरवीं आमच्या एकवटांतल्यान तूं आमचे मोदें हाजीर आसा म्हूण आमी दाखयता. आमच्या गांवांनी, वाड्यांनी, शेजाऱ्यांक होच एकवट राखूंक आनी तुका परगट करूंक आमकां आयती कर म्हूण मागता. सबाब, जेजू आमचे मागणे आयक. तुज्या उतरा वरवीं तूंच आमकां परगट जाताय. तुजी उतर परगट जाता तें मानान आयकूंक आनी ताचे वरवीं तूं आमकां आकारून हाडटाय. ती आकारणी आमी आपणावूंक तुका आमचो देव कसो मानून घेवंक आनी आमी तुजी पोरसां कशी जेवंक आमकां तुजो आदार दी. सबाब, जेजू आमचे मागणे आयक. आमच्या जिवितांत उपरासलोल्या जायते प्रश्न, आटेविटे आनी अडचण्यो आमच्या जिवीत चड आनी बारादीक करतात. असल्या वेळार आमची नदर जेजूचेर आमी घालूं आनी ताच्याच बोलादीक आदारान सगळ्या आडखळींचेर आमी जैत व्हरूंक देवा लागीं मागुया. सबाब, जेजू आमचे मागणे आयक. दर क्रिस्ती कुटुंबान जेजूक आपलो मास करूंक आनी ताणें दिल्ली प्रिती मोगाची शिकवण कुटुंब शांतीन, एकवटान आनी मोगान सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सबाब, जेजू आमचे मागणे आयक. सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गेच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तरणयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.